इज दीस द एंड ऑफ अलायन्स ना एक्सपिरियन्स? ना ना नॉट एट ऑल. अलायन्साचे टॉक्स आमी फुडेंय करपाक शकता, बट फिल्टर कितें तरी जावपाक जाय, सामको फिल्टर जावन वॉट तेचेर इज युअर पॅरामिटर ऑफ फिल्टर? पॅरामिटर म्हटल्यार कितें आहा, पयलीं म्हटल्यार हो जो अमित पाटकर आसा आनी तेजे जे गँग आसा जेंकां अलायन्साचे हें आसा ते काँग्रेस पक्षाक खबर आसा, तेंच्या थोड्या लिडरांक खबर आसा कोण कोण कितें करपाक सोदता, कोण कोणाच्या हातीन आसा, तेंकां पयलीं काडपाक जाय. फर्स्ट ते फिल्टर पयलीं जावपाक जाय. विजय सरदेसाय हो अलायन्सान आसपाकूच शकना. हो एका सिटाचो 1.5% मनीस आमकां गरजूच ना. तेणें आपले कितें साटली पोटली पळोवपाची. तो जर विजय सरदेसाय अलायन्स ना जाल्यार विजया कडेन एक पासून कोण तो येवपाचो ना. गोंयभरचें ट्रॅक्शन तेणें दाखोवपाचें जर जाता जाल्यार काँग्रेस आनी आमी अलायन्स करपाक शकता, बट तेका लागून टॉक्स हे सारके जावपाक जाय. जे लिडरांनी आतां पाट घातल्या तांकां खबर आहा कोणें ती, त्या लिडरांक भायर मारपाक जाय, न्यू सेट तयार करपाक जाय, कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. कॉमन मिनिमम आतां 27 म्हणल्यार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसतलो, तो वांगडा बसून फायनल करपाक जाय आनी फुडले टॉक्स चालू करपाक जाय.